स्कीम आसूनी किंवा जर्नलिझम ॲक्ट अमेंडमेंट आसूनी हे सगळें आमी पुराय केलां. ऑलरेडी म्हाका दिसता असेंड जावन आयलो मरे, असेंड जावन आयलो. त्या खातीर दीस गव्हर्मेंट इज व्हेरी सेन्सिटीव अबाउट द जर्नलिस्ट. हांव इतकें सांगपाक सोदतां, हें सरकार जर्नलिस्टाच्या प्रती सेन्सिटीव आसा. जांकां हांवें ताका ऑलरेडी सांगता, जेंचे कॅमेरा आनी लॅपटॉप हेज्यो ज्यो स्किमी उरल्या त्यो फायल प्रोसेस कर आनी जाता तितके बेगीन तांकां कंप्लीट करून दी. एके वटेंतल्यान प्रोटेक्शन, दुसरे वटेंतल्यान सेक्युरिटी आनी तिसरे वटेंतल्यान आमी खरेंच विचार करता. म्हाका खबर आसा की जर्नलिस्टाची कोविडांतल्या उपरांत आर्थीक स्थिती आनी ह्या हो हांव बिझनस म्हणचो ना, बट ह्या एक सामाजीक चळवळींतल्यान वयता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांक खूब कठीण प्रसंगांतल्यान तुमी इंडिव्हिज्युअली वयता. ती दोन तरेन, एक ग्रामीण पत्रकार आनी तुमी पत्रकार जे रेग्युलर पत्रकारिता हातूंत आसा तांकां एक विचार करता तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन कन्सल्ट करून सपोर्ट करप. म्हणजे हांव पेन्शन म्हणना की तुमच्या पुराय बिझनसान कशा पद्दतीन सपोर्ट करप. इवन दो एक 2-3 स्किमी आमच्या तकलेंत आसा तुमकां सपोर्ट करपा खातीर, बट डेफिनेटली सरकार विचार करता की तुमकां सपोर्ट करपाक जाय. बट निश्चितच रित्या फुडल्या एक 2-3 म्हयन्या भितर तुमच्या कडेन डिस्कस करून कशा पद्दतीन सपोर्ट करपाचो ह्या कन्क्लुजनाचेर आमी येता. तुमच्या सगळ्यां कडल्यान बऱ्या पत्रकारितेची अपेक्षा आसा. डेफिनेटली सरकाराचेर टिका केली म्हणून हांव भिना, परत सांगता हांव, सरकाराचेर टिका केली म्हणून हांव भियेना, बट ती कन्स्ट्रक्टीव आसची, डिस्ट्रक्टीव आसची न्ही. सरकाराचें चुकलां जाल्यार दाखोवपाचो रायट पत्रकाराकूच आसा, बट तें दाखयताय आसतना गोंयची इमेज पिड्ड्यार जावची न्ही. खंयचोय जेन्ना आमी हायलायट करता, फोकस करता, सरकाराची इमेज तुमी पिड्ड्यार करिना, राज्याची इमेज पिड्ड्यार जाता एक एकदां. ताजो लक्षांत दवरून खंयचोय तुमी फोकस करा, हायलायट करा, म्हाका कांय चिंता ना, बट राज्याचो तेजेर परिणाम जावचो न्ही. बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट, आमी इतर राज्या सारके न्ही, गोंय ही टुरिस्टीक स्टेट आसा. हांगासर येवपी प्रत्येक जाण गोंयची इमेज पळोवन येता, गोंयच्या सरकाराची इमेज पळोवन न्ही. हांव परत सांगता, त्या खातीर गोंयची इमेज कशी करप सरकाराच्या बरोबर की ह्या अमृत महोत्सवा वर्सा आमी गोंय जें म्हटलां की देशाची टुरिजम राजधानी जातली, आनी ती टुरिजम राजधानी जातली आसत जाल्यार हांवें आतां फोटोग्राफिस्टांकूय सांगलां, गोंय तुमी बरे प्रोजेक्ट करपा खातीर गांवांतल्यान गोंयचो सैम प्रोजेक्ट करात, जेणे करून ज्या लोकांनी गोंय केन्ना एक्सप्लोर करूंक ना त्या लोकांक एक्सप्लोर करचें पडों न्ही. गोंयची म्हाका दिसता 7 अभयारण्यां कितल्याशाच लोकांनी आजुनी पळोवंक ना. म्हणजे आपले म्हादय अभयारण्य आसतलें किंवा खोतीगांव अभयारण्य आसतलें किंवा आमच्या सतपाल जे अभयारण्याचो एक भाग आसा थंयसर कितलेशेच म्हणजे गोंयचेच लोक पावोंक ना. म्हणजे आज हांव दिवार आयलंडाचेर आसा, हार्डली खूब कमी लोक दिवार आयलंडाचेर पावले आसतले. हे एक्सप्लोर जर करतले आसत जाल्यार ते लोकां समोर प्रोजेक्ट करपाक जाय. आमी एके वटेंतल्यान वेगवेगळी गोंयांत आसलेली आयलंडां आसात, ही प्रोजेक्ट करप गरजेची आसा. आनी ते सगळ्यात बरे प्रोजेक्ट जर कोण करूंक शकता आसत जाल्यार द मिडिया पर्सन तुमी प्रोजेक्ट करपाक शकता. आनी निश्चित रित्या तुमी प्रोजेक्ट करतले. आनी सरकारान घेतलेलो ध्यास ह्या अमृत महोत्सवी काळात गोंय राज्य टुरिजम दृश्ट्या देशाची राजधानी जावची ताका तुमी हातभार लायतले. अमृत महोत्सवाच्यो तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. अशाच पद्दतीचे ओरिएंटेशन प्रोग्राम वेगवेगळे जावचे. नॉट ओन्ली द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वी आर ऑर्गनायझिंग द टूर फॉर यू पीपल इन द डिफरंट स्टेट टू सी द जर्नलिझम अँड टू सी द अदर स्टेट. आमी फुडल्या एका वेळच्या वेळी आमी ऑर्गनायज करता. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच सर. दोतोरान जशें सांगलां, टिका जरूर करची, पूण ती कन्स्ट्रक्टीव आसची. आनी कितेंय चुको जाले सरकारा कडल्यान जाल्यार